नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पानके। आमी ल्हान आसतना आमची आई आमकां पानके करून दिताली। ती पानके करता आसतना आप्याच्या आयदनान करताली। पानक्याचे सगळे मिश्रण एक करून आप्याच्या आयदनान घालून करताली। चला सुरवात करूया। पानके करपाक हे हांवें 1 कप गव्हाचें पीठ घेतलां। तातूंत हांव 2 मोठे चमचे रवो घालतां। अर्ध्या कपा पेक्षा थोडेशें कमी गोड घालतां। चवी पुरते मीठ घालुया। मीठ घालता आसतना थोडे घालपाक जाय, खूब घालपाक जायना। तातूंत थोडेशे हांव ड्राय फ्रुट्स घालतां। ड्राय फ्रुट्स घालता आसतना तुमी तुमच्या आवडी अनुसार घातल्या जाता। थोडे किसमीस, काजू आनी बदाम घालतां। अर्दी वाटी सोय, तातूंत 1.5 कप घालतां नाल्लाचो रोस। नाल्लाचो रोस घालून आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। थोडो थोडो रोस घालून हांव मिक्स करून घेतां, दवळून घेतां। हातूंत आमकां अजिबात गुळे जावपाक दिवपाक जायना। ताका लागून थोडो थोडो नाल्लाचो रोस घालून दवळून घेतां। हे पळयात अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। हातूंत म्हाका 1.5 कप नाल्लाचो रोस लागला। हातूंत हांव 2 चमचे तूप घालतां। तूप घालून मिक्स करून घेवया, दवळून घेवया। आनी पळयात अशी कन्सिस्टन्सी जावपाक जाय। तुमकां जर तर दिसता की हें थोडें सुकें जालां जाल्यार थोडेशें उदक ऍड केल्यार जाता। चड दाट आसपाक जायना आनी सामकें पातळ जावपाक जायना, अशें जावपाक जाय। हातूंतलो रवो आसा तो मातसो फुगपाक जाय, ताका लागून 10 मिनटां अशें झाकण घालून दवरुया। अर्दो चमचो बेकिंग पावडर घालतां। पाव चमचो सोडा घालतां। सोडा आनी बेकिंग पावडर घालून मिक्स करून घेवया, धवळून घेवया। बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी धवळटा आसतना अशें एकाच डायरेक्शनान धवळपाक जाय। पळयात हें आतां आमचें रेडी जालें। गॅसार हांवें आप्पे करता तें आयदन तापत दवरलां। ताजेर थोडें तूप घालतां। अशें आमकां सारकें आप्याच्या आयदनान घालून घेवपाक जाय। पळयात अशें करून घालपाक जाय। ताजेर हांव थोडेशें तीळ घालतां आनी झाकण घालून शिजोवन घेवया। आतां परतून घेवया। पळयात अशें करून परतून घेवपाक जाय। हे पानके करता आसतना हें मिश्रण सगळें ल्हानशा कपान घालून ओव्हनान दवरून तुमच्यान बेक करून घेवपाक जाता। हें मातशें इजी जाता, रोखडें जाता, म्हणून हांवें हें आप्पे पात्र घेतलां। आनी पळयात अशे पद्दतीन सामके रुचीक टेस्टी पानके तयार आसा। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।